गोंय राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनाचो पयलो दीस विरोधी काँग्रेस पक्षान नुस्त्याच्या विशयाचो विशय घेवन बोवाळ केल्ल्यान विधानसभेचें काम 4 फावट तहकूब केलें. दनपारां 2:30 वरांचेर परत अधिवेशनाक सुरवात जातकीच काँग्रेस पक्ष आयकना म्हूण सभापती प्रमोद सावंतान 20 तारीख मेरेन अधिवेशनाचें काम तहकूब केलें. नुस्त्याक रसायन लावन गोंया भायल्यान आयिल्लें नुस्तें गोंयांत विकतात. त्या खातीर गोंयकारांच्या भलायकेचो प्रस्न उपरासला. राज्याचें प्रशासन खातें गंभीर ना. अन्न आनी वखदां प्रशासन खातें 2 तरेचे अहवाल दिता. ह्या विशयाचेर एडजर्नमेंट मोशन काडचें म्हूण विरोधी पक्षान विधानसभेच्या सुरवातीकच मागणी केल्ली. सभापती आयकना म्हूण आवाज करपाचें चालूच दवरलें. सभापती प्रमोद सावंतान 4 फावट कामकाज तहकूब केलें. तरी आमदार आयकनात म्हूण 20 तारीख मेरेन तहकूब केलें. पटलाचेर कागदां दवरप आनी शोक प्रस्ताव हे विशय सोडल्यार आनीक कसलेंच कामकाज विधानसभा अधिवेशनान पयल्या दिसा जालें ना. काल दिल्लें तें हांव तुमचे मागता की बाकीचें कामकाज सद्या स्थगीत करून हें पयलीं आयज घेवचें. हो जो विशय आसा जे फॉर्मलिना खातीर जे आयज गोंयभर एक चिंतेचो विशय जाल्लो आसा. आख्खे गोंयकारांक जे सगळेंच म्हळ्यार आमचे पर्संटेज म्हणपाक शकना, सगळीं गोंयकार जांकां आयज नुस्त्याची म्हणजे काळाची गरज म्हणटा अशें नुस्तें लोक खायत येयल्ले आसात. आनी ताजे खातीर आयज एक भयानक असो एक वातावरण निर्माण जाला आनी तेजे खातीर लोकां भितर भिरांत निर्माण जाल्ली आसा की आयज पर्यंत हे कितले जाणांच्या पोटांत गेले आसतले हेज्या पयलीं आनी हेजे पळय कितले लोक आनीकय तांकां फुडें ताजो इफेक्ट दिसतलो. तेन्ना हे जे एक्टिविटी जे इतली चालू आसात ताजेर तुमी हेजेर चर्चा जावपाक जाय. ही सारापुराची कशी तुमी सरकार म्हणजे नश्ट जातलें. गोंयकारांक नुस्तें खावपाक जायच पूण तेच बरोबर असले फॉर्मेलीन सारके दुयेंस जे ड्रग्स जे आसा हे पोटां वचपाक जायना. ही काळजी कशी घेतले आनी ताका लागून सगळे इतली इम्पॉर्टंट आयज हावजा फुडें क्वेश्चन आसात, अनेक प्रश्न आसात, अनेक इश्यू आसात. पूण तरी देखून आमी ते इश्यू फाटीं दवरून हो विशय पयलीं घेवचो असो म्हणटात. हाजेर चर्चा पयलीं जावची, हाजेर तोडगो पयलीं येवचो, हे पयलीं घेवचें. माननीय विरोधी पक्ष नेते, ह्याच विशयाचेर तुम्ही कॉलिंग अटेन्शन तुमचे मेंबर बाब अलेक्स लॉरेन्सो, रेजिनाल्ड आणि बाब निलेश काब्राल ह्या दोगांयनी दिल्लें आसा आनी आयच्या बिझनेसान कॉलिंग अटेन्शन ऑलरेडी मेन्शन आसा. सो म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा प्रश्नोत्तराचो तास हो चलोवंक दिवचो. स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शन जो मागीरचो ताचे पयलीं प्रश्न आसात, क्वेश्चन आवर आसात आनी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसात. कॉलिंग अटेन्शन आनीकय आमी वेगवेगळी घातलेली आसात. पूण आयज आमी सगळे 16 आमदारांनी सायन मारून जे एडजॉर्नमेंट मोशन जे मूव केल्लें आसा हाजेर मूव करपाक आमकां संदी दिवची. हाजेर चर्चा पयलीं जावपाक जाय. कॉलिंग अटेन्शन जर तुमी चर्चा करपाक जाय अलाव करतलेच जाल्यार आतां पयलींच करुया. कित्याक क्वेश्चन भितर आमकां इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसात, आमचे अनेक क्वेश्चन आसात, ते क्वेश्चन आमकां विचारपाक जाय. पूण पयलीं हें तुमी घेवचें. पयलीं हें घेयात मागीर फुडें हें करात, पूण पयलीं हें घेवप. प्रश्नोत्तराचो तास महत्वाचो आसा. रूल 69 कोट करून हांव तुमकां सांगता की प्रश्नोत्तराचो तास सुरू करता. प्रश्न पयलो. नो स्पीकर सर, सेम तुमच्याच मेंबरान कॉलिंग अटेन्शन घातला तेन्ना उलोवपाक मेळटलें. it is an economic issue. It is an economic issue. It is a health issue. No. And it is an issue wherein Goan people are robbed. Goan people are robbed. You tell me what is your point of order? My point of order is the health of the people of Goa, and there is nothing more important than the health of the Okay, people then of definitely Goa. you can raise at a calling attention We time. want to discuss it now. No. No. स्पीकर सर, No. हे पळय हांवें सांगलें हांव कॉलिंग अटेन्शनाच्या वेळार तुमकां काडपाक दिता. तुमी हावजाचो वेळ वाया घालयता. खबर आसा म्हाका. हांवें तुमकां सांगलें हांव कॉलिंग अटेन्शनाक उलोवपाक दिता. माननीय विरोधी पक्ष नेते, तुमच्या मेंबराक सांगात तुमी हावजाचो वेळ वाया घालयता. स्पीकर सर, प्रश्न बाब दिगंबर कामत तुम्ही प्रश्न विचारता. स्पीकर सर, प्रश्न विचारपाचे आमकां जायच पूण मागीर प्रश्न आमी विचारतलेच. स्पीकर सर, प्रश्न आमकां विचारपाकच जाय. आमी घातलात आनी आमकां तेजे रिप्लाय जाय बी.
पूण प्रश्न आमी मागीर विचारतलेच पूण पयलीं हो प्रश्न विशय सिरियस आसा हो पयलीं घेयात. विरोधी पक्ष नेते हांवें सांगला टाइम दिता म्हणून तुम्ही बसात. तुम्ही बसून घ्यात. प्रश्न नंबर 2 सिट डाऊन. सिट डाऊन. ना 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 स्पीकर तुम्ही रूल फॉलो करिना तुमकां बसचें पडटलें. तुम्ही बसात. तुम्ही घेवपा जाय. तुम्ही या हावजाचे सिनियर मेंबर आसात. क्वेश्चन नंबर 2 ये हे पयलीं घेयात. हो तुम्ही घ्या आमची विनंती तुमकां तुम्ही सगळें पळयता. तुम्ही बसून घ्यात. माननीय विरोधी पक्ष नेते तुम्ही बसून घ्यात. हो विषय जो आसा गोंयकारांचो हो विषय जो आसा एक दोन मनशांचो न्ही. तुम्ही बसून घ्यात. हो विषय जो आसा हेल्थाचो. आज अनेक डॉक्टर आमकां सांगतात की हेजे वयल्यान अनेक लोकांक कॅन्सर सारखे दुयेंस जावंक शकता आनी असली भयानक हो विशय आसा. हाजेर पयली चर्चा जावंक जायी. कालच्यान अनेक तुम्ही हावजाचो रूल पयलीं समजून घेयात. आय वॉन्ट माय जावंक शकता. सिट डाऊन. तर सर हो विषय पयली घेयात. हो विषय पयली घेयात. आणि राजेश पाटणेकर हाजेर चर्चा सर. जाता. गोय भवन हाजेर चर्चा जाली. सामके गोयच्या जिवाळीचो प्रश्न. सर स्पीकर सर आ? हे गोवा भवन या 2015 या स्पीकर सर रिनोव्हेशन आणि रिपेअर खातीर बंद केलें. स्पीकर सर स्पीकर सर 2015 हे बंद केलें. सिरियस विषयाचेर तुम्ही डायव्हर्ट करू शकनात. और बुकिंग ऑफ द अकोमोडेशन. सिरियस आसा. तुमकां हांव परत एकदा सांगता. या सभागृहाचं कामकाज दनपारा 12 पर्यंत हांव स्थगीत करता. Sir, I rise to present the second report 2018 of the Business Advisory Committee. Calling attention Nilesh Cabral. ठीक है ना? Assent to the Sir, bill पहिया. I may be allowed to move the calling attention which I have put. Fear and सभागृहाचं apprehension कामकाज to the दनपारा minds of 2:30 पर्यंत the तहकूब goals करता. regarding fish which is brought to be sold from our दनपारा 2:30 पर्यंत सभागृहाचं कामकाज तहकूब करता. सभागृहाचं कामकाज फाल्यां 11:30 पर्यंत तहकूब करता.